हांव जॉन करवालो रिबंदर पाट्यार रावता. आमच्या भयणी आदींच सांगला आमचे रायबंदचे आनी थोडे पणजेचे इश्यूज. आमकां रायबंदरा पाट्यार म्हणल्यार पाट्यार सावन फोंडयां सपेद्रू पासून वयतलो जाल्यार रस्त्यार चलपाक फुटपाथ म्हणटा ती ना. ट्रॅफिक इतली पूण रस्त्यार चलता त्या लोकांक इतलो भंय म्हणजे वाटूच ना ताका म्हणजे फुटपाथ कांयच ना. फूल सरावंडींग रिबंद पाटो टील फोंडयां सपेद्रू पासून आमकां फुटपाथ म्हणटा ती ना. दुसरी गोश्ट आमच्या भयणीन सांगला फुटबॉल ग्रावंडाक लागून इतली वर्सां लोक मागताले आनी BJP म्हणटालो कितें आमी पावरान ना पूण आतां ते पावरान आसल्यार 4 वर्सां काबार जायतली. ग्रावंडाचे सगळे इश्यूज वर्शी जाल्ले ते लँड एक्विजिशन हे ते करपाक सगळे जाल्ले आसा. तरी आसतना ते ग्रावंडाचे अजुनूय आमकां कांयच हें ना म्हणजे आश्वासन मेळूंक ना म्हणजे जालो वो कितें करता ते फूय पाला ते कांयच ग्रावंडाचे विशय. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां आमच्या पणजेन येदो व्हडलो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट आसा. तेंची गार्बेज इतली आसा तेजेर गव्हर्मेंटाचो कितें निर्णय गव्हर्मेंटाक कितें इनकम आसा तेजेर. गव्हर्मेंट इतले तेंचे गार्बेजूच कलेक्ट करपाक इतलो पयसो काडटा. गव्हर्मेंटाक कितें फायदो आसा काय हेजेर. जॉन कार्वालोन एक मुद्दो उपस्थित केला की येदें व्हडलें फ्रूट मार्केट पणजे शारांत बांदला पूण ताजे कडल्यान जी येणावळ मेळटा ताजे परस चड पयसो तांची गार्बेज म्हणजे तांची घाण कोयर जो आसा ती एकठांय करपाचेरूच वगडायता ही ताणें खंत उगडायल्या. आनी पयलीं मुक्तामाला फोंडेकारान रायबंदचो एक मुद्दो मांडलेलो की थंय अजून खेळा मैदान ना तरणाट्यां खातीर. ताणें तोच मुद्दो परतो उस्तिला. तो म्हणटा की एक्विजिशन जालां पूण फुडलें कितें काम चल्लां ताजे बद्दल कांयच खबर ना. हांव शेख बरकत अली, हांव मुस्लीम वाड्याचो शांतीनगराचो. सगळे तुमी सांगले कचऱ्याचे उलयले कासिनो उलयले एवरीथींग उलयले. आमचो वाडो एक असलो मुस्लीम वाडो अजून इतकी वर्सां जाली थंय कांयच डेवलपमेंट जावंक ना. जशें आहा ते झोपडे तशेंच आहा. इतके MLA येले इतके कॉन्सिलर येले कांयच जावंक ना. आतां पळय हे गव्हर्मेंटान स्किमी काडली ते तांकां स्किमी पावयता. आमचो तो एरिया तो सोशल वर्क रफीक तो पावयता. मात भुरगे शिकलेले आहा थंय अजून तरी तांकां एक बी गव्हर्मेंट सर्वीस ना. सगळीं प्रायवेट कामां करता. फक्त हो म्हाजो मेन मुद्दो. आनी थंय इतको डेवलप इतके कंजेक्शन भितर वाड्यार वचपाक मेळना. खंयच्या एरियेन पडटा हो तुजो. शांतीनेस मुस्लीम वाडो. हिंगडचे फुडल्यान भितर रस्तो गेला ना ना हेजे कॅरेटायज कॉम्प्लेक्स ना फार्मासी कॉलेजीचे फाटल्यान. हय असो तसोच आहा ते तशेंच रावतात तशेंच आहा कांय ना इम्प्रुवमेंट. लायट उदक लायट ओके आहा उदक आहा येता नो प्रॉब्लेम उदक आहा लायट आहा. फक्त तूं डेवलपमेंट काय म्हणजे फुटपाथ ना हे ना काय ना वचपाक येसपाक काय जावं ना. जशे दीस वाडटा तशें कन्सेप्ट थंय कोण ऑब्जेक्शन काय घेना. शेख बरकत अली हाणें आपल्या मुस्लीम वाड्यार शांतीनेज वाठारांत अजून फाटली 25 वर्सांक सरकारान कांयच उदरगत केल्ली ना अशें उलोवन दाखयलां. हांव ब्रिजेश शेटये आल्तींचो. म्हाका एकूच म्हणपाचें आसा सरकारान जे भाजप सरकार येयले तेणें आमकां खूब येवजण्यो दिली. खूब म्हणजे लाडली लक्ष्मी जावं गृह आधार जावं सगळे बायलां खातीर कितें पेट्रोल देंवयलें. पूण जे पणजेचें डेवलपमेंट थोडें उरलां तें तेणें फुडें व्हरोन फुडले आनी समज टर्म तांकां मेळ्ळो आनी मेळोंक जाय आनी तेणें तें करूंक जाय हें म्हाजी अपेक्षा आसा. ब्रिजेशान सरकाराची तोखणाय केल्या की तरेतरेच्यो येवजण्यो हाडल्या आनी सगळ्या लोकां मेरेन पावयल्या. पूण त्यो येवजण्यो फक्त दिल्या तितल्योच शाराचो जो विकास जावंक जाय मुळाव्यो साधन सुविधा ज्यो जाय आशिल्ल्यो त्यो अजून जावंक ना. त्यो जावच्यो अशें ताणें मागलां. म्हजें नांव उदय च्यार्या मळेचो. आतां आमी म्हणटा मतदार राजा जो आसता न्हय तो एका दिसा आसता आनी फुडलीं 5 वर्सां आसा न्हय ते MLA राजा आसता म्हणजे फक्त आमकां अधिकार एका दिसा आसता. तर आमी आतां तुमी सांगले इश्यूज जे म्हणटा तुमी आतां ऑर्गनायज केले आहा थंय मेन मुद्दो कितें आहा पणजेचे मुद्दो एक ट्रॅफिक कंजेशन इट इज अ व्हेरी सिरियस इश्यूज. दुसरो म्हणटा तो इश्यू आहा तो कॅसिनोज. तिसरो म्हणटा तो मार्केटाचो इश्यूज आहा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां कितें केलां आतां आमच्या सिद्धार्थ बाबान कितें केलां तरी एक्चुअली ते डेवलपमेंट आमच्या मळ्या एरियान सुरू केल्या. स्पेशली आमकां पूल केलो ताणें हेटेनी कामां केल्लीं आहा ताणें ना पूण म्हाजे हिसपान न्हय खंयचो MLA जो आसा न्हय तो लास्ट टर्मार हें करता म्हणजे जे एट्रॅक्शन जे आहा वोटरचं लास्ट टर्मार करता की तेंच्यांनी कितें करपाक जाय की लास्ट टायमार रावपाक जायना कळ्ळें न्ही. कितें आतां काम सुरू जालें फाल्यां समज एक दुसरो गव्हर्मेंट येयलो ते कितें करता तें काम पेंडींग उडयता कित्याक त्या गव्हर्मेंटान केलें. फॉर एग्जाम्पल आमचें मार्केट जें आहा PDA मार्केट
2003 पर्रीकर साहेबान बांदलेलें तें अजून तशेंच आहा. सो हांव म्हणटा की तुमी जी प्रोजेक्टां घेता कितें घेता तुमी लास्ट मोमेंटाक कित्याक रावता की पयलीं घेवची 1-2 वर्सां पयलीं घेवची आनी ती कंप्लीट करची. तें एक जालें. दुसरें आतां मार्केटाचो मुद्दो असो आहा. आतां मार्केटाचो मुद्दो आहा न्हू सिरियस मुद्दो. आतां लास्ट आतां हांव पळयतां की हांव असो RTI एक्टिविस्ट. तर हांवें पळयलां की जे जवळ जवळ 14 कोटी तेंचे एरियस पेंडींग आसा. ते सरकार तेजेर कांयच करना. सरकार कांयच करना. CCB आमी म्हणटा महानगरपालिका. एक्चुअली महानगरपालिका न्हू कायद्यान महानगर कशी आसूंक जाय की थंय जे हेल्थ, ट्रान्सपोर्ट, स्कूल हे सगळें तेज्या अंडर आसपाक जाय. इवन PWD, इलेक्ट्रिसिटी हे तेज्या अंडर आसपाक जाय. पूण हांगा कितें जालां नांवाक महानगरपालिका आसा ताका पावर कांय ना. हांगा पावर कोणाक आसा? कमिशनराक पावर आसा. सगळे कमिशनर जे करता ते फायनल. जे इलेक्टेड जे बॉडी जे आसा तांकां काय पावर ना. इफ दे रिकमेंड तो थंय कमिशनर तो खो घालता. सो सरकारान कितें आसा ते महानगर जास्तीत जास्त पावर दिवपाक ताका फंड दिवपाक जाय. आतां खरें म्हणल्यार डेव्हलपमेंट जे पणजेचें आहा न्ही ते CCBन करचें आसता. पूण हांगा CCB आतां हांव पळयता लास्ट 15 वर्सां कांयच ना. देर इज नो डेव्हलपमेंट ऑफ CCBs. सो आमच्या लोकल MLAs लक्ष घालपाक जाय. कित्याक जे आर द ऑटोनॉमस तेणें तेंच्या हितून भितर सहकार्यान हे पणजे डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आतां आमी 20 वर्सां पळयता पणजे म्हाका दिसता पणजे आसा तशी आहा. आय हॅव बॉर्न इन पेंजीम. पणजे हांव जालां की हांव पळयतां की पणजे डेव्हलपमेंट अशें तशें पळोवंक गेल्यार व्हडलें कांयच ना. आतां पावस जर पडत न्ही जाल्यार तुमी पळयता की सगळें ओवरफ्लोडींग जाता. कित्या खातीर जाता की पोर्तुगेज टायमार पयलीं कान म्हूण आशिल्ले त्या कानाचेर आतां बिल्डिंगे काडलेले आहा. म्हणजे आमच्या PDAन आनी म्युन्सिपालिटीन ताका परमिशन दिल्लें आहा. हे मुळे कान बंद जाल्ले आहा आनी ओवरफ्लोडींग जाता. हेजे टॅक्निकली हेजेर कोणूच उपाय काडिना. दुसरें म्हणजे ट्रॅफिक कंजेशन तर आमी पळयत न्ही जाल्यार ताका हांव कॅन गिव सोल्युशन. एक सोल्युशन म्हणजे ज्यो भायल्यो गाडी व्हडल्यो गाडी पणजे येता न्ही तांकां थंय बस स्टँड करीत. खंय आमच्या मेर्शी सायड ऑलरेडी टुरिजमान जागो एक्वायर केल्लो आहा. थंय तर बस स्टँड भायल्यो गाडी थंय पार्क करून सिटी बस करूं शकता नाल्यार अंडरग्रावंड मोनोरेल करूं शकता. म्हणजे कितें अंडरग्रावंड ट्रेन जर करीत मेट्रो टायप जाल्यार ट्रॅफिक कंजेशन कितक्या प्रमाणे आमी कमी करूं शकता. तुवें उलोवपाक सुरवात केली तेन्ना पयलीं म्हणलें की मतदार राजा हो एका दिसाचो आसता. बाकीचे दीस काय आपलो अधिकार चलना. त्याच वेळार तुवें सांगलें की आपूण एक RTI एक्टिविस्ट आनी त्याच वेळार तुवें अशें उलोवन दाखयलें की आपूण पणजेचो सारको मूळ नागरीक. म्हणजे आपूण हांगा जल्माक आयला. जे पणजेचे वोटर आसता थोडे भायले स्थलांतरीत आसतले स्थायीक जाले आसतले म्हणल्यार तूं मूळ नागरीक. आतां तुवें एक मुद्दो उपस्थित केलो की 2003 जे PDA कॉम्प्लेक्स जाला ते तशेंच आसा पडून. बरोबर. हाजेर तुवें कितें केलें? कोणी आमी एक्चुअली ऑलरेडी आमी बरयलें न्ही ते लास्ट PPP दिले न्ही जो लास्ट गव्हर्मेंट इट वॉज तो आमचो कोण तो बिल्डर तो शेट्टी म्हणटा ताका दिल्ले न्ही PPP केले. इट वॉज अ गुड प्रोजेक्ट. म्हणजे विथ पब्लीक पार्टिसिपेट विथ गव्हर्मेंट ते स्टार्ट केलें म्हणजे ते कोर्टान गेले न्ही. ते कोर्टान गेले म्हणजे कितें आसा थोडे मुद्दे कशे आसता न्ही पळय कितें आसा थोडे मुद्दे अशे आसा की लोक कित्याक खंयच्या कामाक कोर्टान वता. सरकार समज बरें करता न्ही विरोध आसूंक जाय देर इज नो. पण कितें आसा लोकांनी जर बरें जाता जाल्यार ते थोडे आपल्या स्वाता खातीर करता. ते तशें जावंक जायना. समज बरे प्रोजेक्ट जर आसा जाल्यार दे शूड सपोर्ट. म्हाजें नांव देवानंद चंद्रकांत मायणकर. हांव बोगदावाक रावतां आनी हांव जल्माकूय बोगदावाकूच येयलां. हांवें पणजी भर आमी ल्हान आसतना फिरत पळयलां सगळें. पूण पणजी कशी आसली पयलीं आनी आतां पणजी जाल्या कशी. सगळ्योच गोश्टी ज्यो जाय त्यो लोकांक एकदम झपझप करून फास्ट मेळच्यो ना. आयज पर्रेकर आसतना तो ब्रीज केलो सायडीचो साकोवचे कुशीक. तो ब्रीज नाका म्हणटाले. तो ब्रीज जर तर आयज नासलेलो जाल्यार आयज ट्राफिकेची कितें परिस्थिती आसपाची. आयज लोकांक कळोन येता तो ब्रीज कित्या खातीर जाय तो आनी तेणी ब्रीज बांदून कितें बरें केलें लोकांचें तें. म्हाका अशें दिसता आनी एक ब्रीज जावचो कसो थंयच साको. कित्याक ओल्ड साको जो आसा तो फक्त भायर वचपाक आसा. एकूच पणजेकारांक भितर येवपाक आसा आनी 2 भायर वचपाक आसा. ट्राफीक हें जें कोण आडोवंकूच शकना. ट्राफीक हें वाडत रावतलें. कितलेय आमदार येवं MP येवं हें केन्नाच कोण आडोवंक शकना. दुसरें म्हणजे मयाच्या लेकीचेर काडलें. लेकीर उलयता आसतना WRD इतलें बरें काम करता थंय. हांवें म्हाज्या स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलां. WRDचो बदामी जांचो नाजारेत वाज जांक ते तेंचे JE आसा ते तारकार कोण मडकयकार ते सायडीर पावसान येवन चवथी गणपती सुद्दां हाडून ते थंय उबे रावताय हायटायट जाले काय. आतां सगल्यांची घरां लेवलाक आसा दर्याच्या. कितेंय जर तर कोणी घर बांदतलो जाल्यार ते हायटीक बांदपाक जाय. हायटीक कोणूच बांदूंक सोदिना. गाडी दारान कशी वतली आमची.
प्रत्येक जाण लेवलाक वयता दर्याच्या, उदक भरलें काय ते डायरेक्ट घरान येतले. आतां ह्या वर्सा पावस तितलो ना दिसता म्हाका बरो, सुरवातीकूच पडलो. म्हणल्यार पावस केन्ना येतलो आनी येवचो ना ह्यो गोश्टी कळना. आमी आमचो बोगदाक एक आमच्या भावान प्रश्न काडलो, बरो काडलो तेणी प्रश्न. बोगदाक पयलीं आसलें कशें आनी आतां बोगदाक जालें कशें. कोण बिल्डर येता, जागा घेता आनी खंयचे तरी बँकेक दवरता आनी लोकां कडल्यान पयशे घेता, लुट्टा आनी पळटा. तशें बोगदाक काडून खंयच्या तरी गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकेन दवरलेलें आसता म्हाका. बट डेव्हलपमेंट जातलें कशें पणजे, जावूंच शकना. कोणी तरी एके भयणीन म्हटलें की रायबंदरान सगळी कंजेस्टेड एरिया जातलीच ती. शेजारी जर तर घर बांदता ना दुसरो शेजारी ताका ऑब्जेक्शन हाडटा. गाडयो ज्यो येतल्यो त्यो वतल्यो कश्यो, कोणूच रस्त्याक जागो दिवंक सोदिना. हे रायबंदरां आसूं किंवा पणजे आसूं किंवा सांतिनेज आसूं, जागो सोदपाकूच कोण सोदिना. सगळे जाय जाल्यार रस्त्या काडून तेकयता. तो जागो कंजेस्टेड जाता रायबंदरा म्हणून बायपास हायवे काडलो. आतां बायपास हायवे काडलो तो तितलो टायम वयतलोच तांकां बांदता म्हणसर. तांकां आनीक 5 वर्सां दिवन पळोवया आमी कशें तें ट्राफीक सोडटा आनी कितें करता. आतां आमी येता डायरेक्ट ओल्ड रोडान कोण वचत ना चडशे, कितें प्रॉब्लेम जाले पावसान जाल्यारूच वयता, नाल्यार सगळे हायवेन चल्ले. पूण म्हाका दिसता तुका जी 15-20 मिनटां लागताली पणजेच्यान रायबंदच्यान, ते आमी म्हाका दिसता 10-8 मिनटांनी डायरेक्ट ओल्ड गोवा पावता. म्हणजे ही एरिया जी आसा पणजी ल्हान आसा, बेळगांव महाराष्ट्रा सारकी आमची त्यो व्हडल्यो ना. म्हणजे प्रत्येकाची जागा जी आसा ती धाकटी. देवानंद मायेनकाराचें अशें म्हणणें की ज्यो अडचणी पयलींच्या मतदारांनी उलोवन दाखयल्या त्यो सगळ्यो स्वता ह्या मतदारांनी जावं हांगा रावपी लोकांनी नागरिकांनी केल्ल्यो आसा. प्रत्येक जाण रस्त्याक आपले घर बांदूंक तेकयता, प्रत्येक जाण ग्रावंड लेवल म्हणजे सी लेवल उदकाच्या पातळेच्या लेवलाचेर आपली घरां बांदतात. आनी प्रत्येक जाण जेन्ना गाडी घेवन शहरान येतलो तेन्ना ट्रॅफीक जॅम जातलीच. सो हाका सरकार वा प्रतिनिधी जापसालदार ना, हे प्रत्येक नागरिकाचेच आपणे स्वताक एक उपस्थित केल्लो प्रश्न अशें ताचें म्हणणें. Good morning. My name is Atish Fernandez. I'm from Kampal, Panjim. Lived there my whole life. आणि परेड ग्राउंडाचे कितें परिस्थिती आहा, that's very dangerous. It's reached a 3-story level and it's one of the pressing issues in Panjim today. In the full of Panjim rather. It's a shame to be on one of the most prestigious grounds where we have all our celebrations of Republic Day, Liberation Day and other things, to have such a huge amount of garbage piled up to almost a 3-story level. Another thing I'd like to say is I've listened to all our friends here, brothers, sisters from all parts of Panjim, and the issues are the same. The issues are the same for the last 4 elections that I've at least been in Panjim voting. Yeah, I've been in Panjim longer than that, but at least voting for 4 elections. The issues are the same, but nothing is going to change. In 5 years, we'll see the same issues again. It's very basic issues, but nobody's looking at these issues. Luckily, so the main word for us is change, and hopefully, I mean, this time there is a new contender in the fray, and hopefully they will bring a change too, and we have to give a chance. I think change is the only way forward, because we've seen all the parties standing in Panjim, which is, I mean, the only 2 parties standing in Panjim, and they have not been able to do anything in the last 20-25 years, despite having Chief Minister, Defence Minister, various other people holding big posts coming from our constituency. कंपालचो एक नागरीक आतिश फर्नांडीस हाणें एक बरी गजाल नदरेक हाडून दाखयल्या की ज्या जाग्याचेर म्हणजे कंपाल परेड ग्रावंडाचेर तरेतरेचे राजकीय सुवाळे जातात, व्हडले व्हडले मानेस्त थंय येतात, त्या जाग्यार कोयर म्हणजे गार्बेज इतली उडयल्या की उंची काडीत जाल्यार 2-3 मजली इमारत जावपा इतले उंचायेची ती गार्बेज जाला अशें तो म्हणटा. आनी ताणें खेद उक्तायला की फाटली अशी 4 इलेक्शनां ताणें पळयलीं, प्रत्येक फावट तेच आश्वासनां दितात, तीच उतरां सांगतात, म्हणल्यार कांय घडना. हे फावट तरी एक नवो प्रतिनिधी येवन हातूंत कितें तरी बदल मागता तो जावचो म्हणून. Advocate Rui, you had started the program saying you have 7 gardens, but then later on you heard that one garden is like this. Then you have heard many other people saying. You had described some
nice things like why the congestion is Panjim is happening. What do you think? What solutions are given by people, or what positive and negative things have been spoken about congestion and traffic? Do you have any suggestion for that? Basically, when I was climbing up for this program itself, I noticed there were the hills. On left-hand side of Altino was a hill. There's a building on the hill which has bigger than 25% gradient. On the right-hand side, there's a buildings come. So people who stay on the right-hand side below the hill, on the hill the building has come. So they park on the roadside, Altino Road. On left-hand side also they stay. They also park on the right-hand side. So if you see, there is no parking board from right down the hill, Panjim, near Panjim Church up there, but all vehicles are parked. So building congestion has become a big problem because certain areas are marked as development commercial zones, certain areas are conservation zone. Now if you go down Mala side, left-hand side, if you go down the slope, Kordo, now Kordoitier is a hill cut actually. It is a road done during the Portuguese era. And that is, the small roads are there. If your building comes there, can a building come? Fortunately, that area is heritage area. Panjim also has got another beauty, which is besides the riverfront, it is also heritage area. And there are heritage walks. This is the beauty of the gardens existing from pre-liberation time, from the Portuguese era till today. It is the beauty of that. And now, with certain areas are being deleted as conservation zone and they are made a commercial zone. These are for some monetary interest, builder come the elected person. So these are harming Panjim. It is not a question of my house is above the road level. It's first floor level. It's a 250-year-old house. So I don't agree with my brother here, Mayankar, who says that build a house on riverfront. Panjim is riverfront house. I have been going to school 40 years back, and I have seen flooding of that 18 June road taking place when I used to get wet and they used to send me home. Till today, the same flooding is taking place. But that time, the water used to ease out faster because Panjim, if you see, is grid architecture. Grid. It is like a grid. There are channels to go to the riverfront to release the water. The riverbed has to be dug. Unless the riverbed is dug, the water level will not go down. And there cannot be any much basement because as soon as you dig in Panjim, there are water levels. Now every house earlier, these gardens even were self-sufficient. They had wells. Every house in Panjim, old houses, had a well because Panjim also filled with spring wells. So these buildings are coming on. Casinos is another big disease. I forgot to tell you earlier. It's a big disease because in the morning there is traffic congestion. Casino bring traffic also at night. You enter Panjim at night and see both sides of the road, there is complete violation of traffic rules in front of the court, in front of the old secretary, on the footpath, across, now only left to be put in the gardens. And the rich fellows who gamble in the casinos, they are luxurious cars, drivers sleep all around the garden, come for walks, my friends, early in the morning and see. The engines are on, whole garden, there is no parking space there left. So in the morning and in the evening, casino is a big curse because casino has got supply vehicles. Casino has got people going in. So because of the river fracking, and casino is a big curse on Panjim. It is not only a social evil, it is also overload of traffic. So unless you remove the casino boats and stop the constructions on commercial areas, there cannot be traffic congestion because Panjim is a small city. It's a small city with very narrow roads. How are you going to break the walls and people's houses and construct the roads, increase the size of the roads? They say 5 meters you take back and construct, but how are you going to increase the road? Now there is a masjid, there is a Comunidad building, 10 meters proposed road. Where is the 10-meter road? There's a 5-star hotel which has come in Miramar. They showed a proposed road on the riverfront side. Has it come from Kampal area right down to the beach? Has it come? They showed a proposed road. That is why the CRZ, it was not a CRZ violation, but that hotel has come up there. A proposed road was shown and in the plan at that time. That was a mischief to draw from football ground till there. So till today, we are having additional buildings coming up and additional offices occupying. And even before where Santinage Nalla, there's a part in Santinage Nalla where the creek is filled up and there's a building coming up with offices there. So that is going to add for congestion unless there is a stop for buildings coming up and all the zones converted and conservation zones preserved. Panjim is a city which is going to die and cause chaos and traffic congestion. And as we grow older
and we are going to find difficult to cross. At my age, I'm finding difficult to cross to go to church, Panjim Immaculate Conception Church, because the traffic is increased threefold. And traffic, we have more buildings coming up, and traffic is going to increase more. And that is the reason I said in the beginning only, Secretariat is shifted. Most of the government offices are shifted. District court only is Panjim. Even the JMFC, junior courts are shifted outside. Still there is congestion because buildings are allowed. Buildings are passed, plans are plans, whichever is the government. However, the builder gets in touch with the elected person and gets a building ban passed, gets the zone converted, and the building comes there and increases the traffic. आता हेणे सांगले की उदकाच्या लेवलाक मळ्यान आसा ताका लागून लोकांच्या घरांनी उदक वयता. पयलीं हांवें पळयलां पेट्रोल पंप आसा थंय रस्त्यार उदक सरतालें. आतां गव्हर्मेंटान कितें तरी करून तें आतां उदक येयना. जशें रस्त्यार उदक आतां येयना म्हाका दिसता ती तरी हायट मातशी ताच्या परस उंच आसा. म्हणून गव्हर्मेंट जर आपूण लक्ष घालीत तर तेंचें सुद्दां उदक बंद जावंक शकता. आनी दुसरी गजाल रोडाची लोक म्हणटा जागे दिना. जर लोक जागे दिना जाल्यार ते व्हडले हायवे बांदले लोकांची घरां मोडून ते कशे बांदले. गव्हर्मेंटाक करपाचें जर मनान आसता आपूण करतलो जाल्यार सगळें करूंक जाता. गव्हर्मेंटाक करपाचेंच ना. गव्हर्मेंटाक फक्त पयसो करपाचो आसा आनी कांयच करपाचें ना. देविदास होदोळ उमेशान एक मुद्दो उपस्थित केलो की महानगरपालिका आसा पूण तांकां अधिकारूच ना. ते अधिकार जो चीफ ऑफिसर आसा ताका दिल्या आनी प्रत्येक काम हाका लागून आडखळून उरता. हालींच आमी पळयलां की थंय एक पणजे सारके भितर जेन्ना आमी सरता ती पार्किंग करपा खातीर एक व्हडली इमारत बांदल्या पूण तिका अजून म्युनिसिपालिटी म्हणजे महानगरपालिका परवानो दिना. ते म्हणटा की आमचो टॅक्स कितें जावं लिगल फीज कितें आहा त्यो फारीक करना. हो मुद्दो अशेंच खुबशे कितें जाता आसतलें. तुजें कितें हाचेर म्हणणें. बेसिकली ती जी बिल्डींग बांदल्या ती पणजेकारां खातीर गोंयकारां खातीर काय कोणा खातीर काय कसिनो खातीर हो विशय पयले आमी चर्चेक घेवपा जाय. कळ्ळें न्ही. ती बिल्डींग म्हाका दिसना पणजेकारां खातीर बांदल्या. ती म्हाका दिसना गोंयकारां खातीर बांदल्या. ती बिल्डींग बांदल्या फक्त कसिनोचें पार्किंग करपा खातीर. आनी जशें वदर रुई बाबान म्हणला पळय न्ही तसो कसिनो हे सगळ्यांत व्हडलो शाप आमच्या गोंयाक. हांव गोंयाक म्हणटा पणजे खातीर न्ही. पणजे खातीर आसाच आसा आमी भोगता. कित्याक ल्हान आसतना हांव जेन्ना आमी पयलीं कशें आसा स्कूल सुटलें की वचून मिरामार उदकान पडलेले आसताले. आयज मिरामार उदकान हांव अर्दवर रावूंक शकना. इतलें पाड तें उदक जाल्लें आसा. आमी खेळटा आसतना कशें खेळटाले जाणा अशे 4 आणे उडयताले वयर आनी ते उदकान सोदताले. ते उदकान ते म्हाका 4 आणे मेळटाले. तेजेर आमची गेम चलताली. उदकान भरपूर खेळटाले. आयज ही परिस्थिती जी जाल्या आयज ते 4 आणे भितर पडले जाल्यार दिसना. 4 आणे न्ही रुपया उडय तूं 10 रुपया उडय दिसचें ना. कारण इतलें पोल्युशन जाल्लें आसा आनी हें पोल्युशन जें जाल्लें आसा हें कसिनो खातीर जाल्लें आसा. हांवूय जालां वाडलां पणजे आनी कदाचित मरतलोय पणजे. त्यामुळे कलाकार आसून सुद्दां जेन्ना जेन्ना म्हणून अशें कितें तरी जाता जें ऑड जाता हें म्हाका दिसता हांगा उलोवपा जाय तेन्ना म्हाका उलोवचें पडटा आनी हांव उलयतां. बरेचशे मुद्दे उपस्थित जाल्यात. चडशे बाकीच्या मतदारसंघांनी आसा तशेंच एक पणजेचे जर आमी वोटींग पळयलें लोकांचे मतदारांची जागृती पळयली जाल्यार ही चड आसा अशी दिसता. पणजेची जर वोटींग पळयलें किंवा मतदारांची जागृताय पळयली जाल्यार ही चड आसा अशी दिसता. कित्याक तर म्युनिसिपालिटीचे चडशे वोट एका पक्षाच्या सायडीन वयतात किंवा एका वाटेन वयतात आनी एका पक्षाचे 2 केंद्रीय मंत्री आसा एक आमदार आसूनय तेंचे कडेन म्युनिसिपालिटीचेर कब्जो येना. म्हणून आमच्या मतदारसंघात अशें जाता की एज अ होल मतदारसंघ चिंततना खंय तरी दुसऱ्या कडेन वयता आनी जेन्ना बाय पार्ट्स जेन्ना प्रत्येकाचे छोटे छोटे म्युनिसिपालिटी वॉर्ड असतात ते खंयच्या तरी एका सायडीन वयतात. हो डिफरन्स क्लियर सजेस्ट करता की हांगा लोकांक चेंजीस जाय कितें तरी बदल घडोवंक जाय पूण तशें नेतृत्व मेळना लोकांक आनी तशें फुडें दिसना. म्हणून आउट ऑफ कंपल्शन मे बी खंय तरी दिलें वयता. म्हणून ह्या फावटी पणजेच्या लोकांनी अशें असो आमदार आपलो हाडचो की हय बाबा तेचे कडेन एक स्ट्रॉंग वील पॉवर आसा आनी कितें तरी जातलें म्हणून. फाटली 5 टर्म म्हणल्यार 25 वर्सां भाजपाच्या अधिकारा सकयल आशिल्लो मतदारसंघ पळोवंक गेल्यार महानगरपालिका दुसऱ्याच्याच कब्जांत आसता. हे सुंदर शब्दांनी सदानंद वांयगणकारान समारोप केला ह्या सगळ्या सत्राचो आमच्या आयच्या. पूण हांगा एक मुखेल तो काजिनोचो मुद्दो आयलो. तो सुरवात केलो की कोणे तरी सोशल इवील म्हणून. तर आतां म्हणलें 2-3 की तो एक अख्ख्या गोंयांक श्राप लागला म्हणून ताका लागून सगळीं खवदळां भितर दर्या आनी सगळो काबार जाला. तरणाट्यां खातीर रायबंदरान ग्रावंड ना हें एक मुखेल हें आसा. कंपन्सेशन जर मायनिंगाक दिवंक शकता
जाल्यार काजिनो बंद करून त्याय लोकांक कंपन्सेशन दिवं येता असो एक मुद्दो उपस्थित आयलो. प्रत्येक मतदानाच्या वेळार, प्रत्येक वेंचणुकेच्या वेळार जे आश्वासनां दितात, उतरां दितात, मॅनिफेस्टो हाडटात तातली कांय पुराय करिनात आनी फाटलीं 25 वर्सां जालीं सांतिनेज नालो आनी मळा क्रीक हे मुद्दे दाखयतात, नाचयतात, पूण ताचेर कांयच काम केलें ना अशी खंत चडशे जाणांनी उक्तायल्या. पणजे शाराचे इफ्फीच्या वेळार पयल्या थोडी उदरगत जाली, ताजे नंतर कांय उदरगतूच जावंक ना अशें उलोवन दाखयलां. आनी पणजे शार हाचेर जें लक्ष केंद्रीत जाय आशिल्लें तें तितलें केंद्रीत केलें ना, ताजी म्हणजे उदरगत करपाचेर भर दिलो ना अशें दूख चडशा जाणांनी परगटायलां. हे मतदारसंघाचे भोवडेत तुमी आमच्यो गजाली आयकून घेतात, मतदारांच्यो गजाली आयकून घेतात. तुमच्याय मनान अशे प्रस्न उपस्थित जाता आसतले. जेन्ना जेन्ना आमी तुमच्या मतदारसंघांनी पावतले तुमी तुमचे मुद्दे मुद्दम मुजरत घेवन तयार रावात. लोकांक, बाकीच्या गोंयकारांक कळोनी की तुमच्या गांवांत, तुमच्या मतदारसंघांनी कितें समस्या आसा ज्यो तुमच्यो अजून पुराय जाल्ल्यो ना. आनी विसरूं नाकात, हे फावट आमी मतदानाची पर्संटेज म्हणजे टक्केवारी वाडोवया. फाटले फावट जी पर्संटेज आशिल्ली, थोडे कडेन 90, थोडे कडेन 89, पणजे शाराची फक्त 78.50%. हांव नकळो पणजेकार इतले फाटीं कित्याक रावतात ते मतदाना खातीर. म्हणूं नाकात की सरकार येतले, बदलतले आनी तेच करतले, आमकां कित्याक पडला. तुमी भायर सरात, तुमच्या मतदानांतल्यान एक बदल घडोवन हाडात. आमी तुमकां सांगचे ना कोणाक मत घाला तें. तुमी विचार करात खंयचो उमेदवार बरो, खंयचो पक्ष बरो हें तुमी ठरोवपाचें. पूण तुमचें मत विकूं नाकात. हे फावट भायर सरात आनी मतदान करात. आज तुम्ही सगळे आयले हांगा पणजेकार, तुमचे विचार मांडले आनी मतदार राजा ह्या कार्यावळीत आमकां सहभागी जावन हो कार्यक्रम यशस्वी घडयलो म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. पिंपळेश्वर सिद्धिविनायक आल्तींच्या देवळान हांगा आमकां ही ल्हानशी कार्यावळ घेवंक जागो दिलो म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. अमेया डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज हांणी पुरस्कृत केल्ली ही कार्यावळ मतदार राजा प्रुडंटाची अशीच पळयत रावात. नमस्कार.